इसाया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले वाचप. सर्वेच पोरशे म्हणटा, दाया दाखोवच्या वेळार हांवें तुका जाप दिले. सडवणेच्या दिसा हांव तुका पावलो. देश उद्धार करूंक आनी पाड पडलें दायज वांटून दिवंक हांवें तुका आकारला आनी म्हजे परजेक एक करार कसो नेमून दिला. कैद्यांक हांव म्हणटलो, भायर सरा. काळोखांत आसतल्यांक दिश्टी पडा. वाटे देगेन तांकां सराव मेळटलो आनी रिते दोंगर सरावाचें मैदान जातलें. तांकां केदेंच भूक वा ताण लागची ना. देगीचे वारे वा वत तांकां मारचे ना. कित्याक जो तांचे दया करता तो तांकां चलयतलो आनी उदकाच्या झरेशे तांकां पावयतलो. सगळे म्हजे दोंगर कातरून हांव एक रस्तो करतलो आनी म्हजे राजमार्ग उबार करतलो. पळया, ती पयस पयस थावन येतात, थोडी उत्तरे थावन आनी अस्तमते थावन आनी थोडी सिनेमा थावन. मळबा संतोषान बोब मार, पृथ्वे उल्हासीत जा, पर्वतान आनंदान गायन करा. कित्याक सर्वेस्पर आपले परजेक बुजवून दिता आनी आपल्या कश्टांतल्या लोकांची दया करता. पूण सियोनान म्हळें, सर्वेस्परान म्हाका सांडल्या, सर्वेस्पर म्हाका विसरला. एक स्त्री आपल्या दुदाच्या बाळाक विसरात गाय. आपल्या कुशव्याच्या भुरग्याची ती दया करची ना गाय. पूण ती पर्यंत विसरात जाल्यार हांव तुका विसरचो ना. देवाचे उतर हे. देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. सोमी दयाळ आनी काकोळतदार. सर्वेस्पर दयाळ आनी काकोळदार, रागार जावंक सवकास, माया मोगान भरलेलो. सर्वेस्पर सगळ्यांक उदार, सगळ्या ताच्या रसनाचेर आसा ताची दया. श्लोक. सोमी दयाळ आनी काकोळदार. सर्वेस्पर आपल्या उतरांक विश्वासी, आपल्या सगळ्या करण्यांनी तो मोगाळ. पडतल्यांक सर्वेस्पर आदार दिता, भागून गेल्ल्यांक तो नीट उबे करता. श्लोक. सोमी दयाळ आनी काकोळतदार. आपल्या सगळ्या वाटांनी सर्वेस्पर निथिवंत, आपल्या सगळ्या करण्यांनी तो दयाळ. आपणाक उलो मारतल्या सोमेस्तांक, काळजान थावन ताका उलो मारतल्यांक सर्वेस्पर सदांच लागी आसा. श्लोक. सोमी दयाळ आनी काकोळतदार. सांजुवांप्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. त्या वेळी जेजून जोदेवांक जाप दिली, म्हजो बाप सदांच वावरता, हांवें तसोच वावरता. ह्या पासत ताका जिवीशी मारी जाय म्हणले जोदेवांचे हठ आनी बोळ जालें. कारण तो साबताचो कायदो मोडतलो मात्र न्हय, देव आपणाचो बाप म्हणून सांगीत आपणाक देवाकच समासम करतलो. जेजून तांकां हे परे जाप दिली, सतच हांव तुमकां सांगता, बाप कितें करता तें पळोवन पूत करता शिवाय आपलेस्ताकी पूत कांयच करूंक शकना. जें बाप करता तेंच पूतय करता. कारण बाप पुताचो मोग करता आनी आपूण कितें करता तें सकड पुताक दाखयता. आनी वर्त्यो करण्यो ताका तो दाखयतलो, तवळ तुमी आजाप पावतल्यात. कशें बाप मेल्ल्यांक उठोवन जेव दिता, तशेंच पूत ही आपणाक जाय तांकां जेव दिता. ह्या शिवाय बाप कोणाचेच जडते करिना. जडती करचे सगळे हक्क ताणें पुताक सोडून दिला. सोमेस्तांनी आपणाक मान दिल्ले बरे, पुताकी मान दी जाय म्हण बापाची खुशी.
देखून जो कोण पुताक मान देना तो ताका धाडलेल्या बापाक मान देना. सतस हांव तुमकां सांगता, जो कोण म्हज्या उतरांक कान देवन म्हाका धाडलेल्याक सतमंता ताका सासणेक जिवीत मेळटा. ताचेर कॅस्तेचें फर्मान पडचें ना. तो येदोळच मरणांतलो उतरून जिविताक येवन पावला. सतस हांव तुमकां सांगता, मेल्ल्यांनी देवाच्या पुताचो ताळो आयकोनचो काळ येतलो मात्र न्हय, तो येदोळच आयला. जीं कोण हो ताळो आयकतात तीं जियेतलीं. जशे आपूण स्वा जिविताचे झर, तशे बापान पुताकी स्वा जिविताचे झर जायसो केला. त्या शिवाय जडती करचो अधिकार ताणें पुताक दिला, कारण तो मनशा पूत. इतलें आयकून तुमी आजाप जायनाकात. मेल्ल्या सोमेस्तांनी ताचो ताळो आयकून समाधींतले भायर सरचो वेळ येतलो. जांणी बरें केलां तीं जिवीत भोगूंक आनी जांणी वायट केलां तीं कॅस्त सोंसूंक उरतलीं. म्हजेस्ताकी हांव कांयच करूंक शकना. बापान म्हाका सांगलें बरें हांव नीत करता. म्हजेच खुशी करूंक सोदिनासता. म्हाका धाडलेल्याचे खुशी हांव पाळटा देखून म्हजे फैसल नीती बरीत. देवाचें उतर हें, वखाणी तुका क्रिस्त.